मोगाळ बाबा भयणीनो, इस्रायलाचे लोक जोसेफाच्या खाली बरें काम करताले फेरोन तेन्ना त्या फेरोवाच्या काळार, आनी तांकां देवान उंच काडले. कल्चर संस्कृती तांची वाडली, ते शिकले आनी हुशार आनी जैतिवंत जाले इजिप्तकारां भाशेन. पूण उपरांत दुसरे फारो आयले तेन्ना, पातशाय आयले तेन्ना तांणी तांकां गुलामपणान घातले, कित्याक ताणें पळयलें हेंची संख्या वाडल्या आनी हे तांचेच इजिप्तकारांक फाटीं घालतात आनी तांकां वयर सरोंक संदी ना. देखून फारोवान तांकां गुलाम केले आनी गुलामगिरीचें जिवीत जियेताले. तें पळोवन देवान तांचेर सुरसुरें केलें आनी म्हटलें, हांव तुमकां सोडवण दितलो. आनी त्या खातीर ताणें मोइजेसाक वेंचून काडलो. मोइजेस म्हणटा, सायबा देवा, म्हज्या लागीं तें जावचें ना, म्हजे कडेन 2 उतरां उलोवंक म्हाका जायना आनी हे असले फुडाकाराचें काम करूंक हांव म्हजे कडेन शकना. देवान म्हटलां, हांवें तुका विंचून काडला, हांव तुजे बरोबर आसतलो, हांव तुमकां जैतिवंत करतलो. पूण देवा, सायबा, हांव तांकां तूं कोण म्हूण सांगू. देवान म्हटलें तांकां सांग, हांव याकवे, आय एम हू आय एम. हांव तो जो हांव जावन आसा, हांव तो जो जावन आसा सगळ्या सृश्टीचो. द होल युनिवर्स इज मेड थ्रू हीम, इन हीम, वीथ हीम, फॉर हीम. सगळ्या सृश्टीचें जें कितें उपजलां तेचो रोम देव. देवाक जायती तरेचीं नांवां दिल्लीं ताणें. पाद्रीच्या जातीचीं, प्रिस्ली पीपल कॉल्ड गॉड एलोहीम. देवाक एलोहीम, एल मिन्स देव, एलोहीम नांव पाद्रीनी जातीच्या देवाक दिलें. सादो लोक, दोंगराचो लोक देवाक एल शडायम, शडाय म्हणजे दोंगर. आनी हे आतां देवाक इस्रायलचे लोक देवान सांगलें याकवे म्हूण. याकवे, YWH. सो तें पयलें लेटर ऑफ द हिब्रू वर्ड फॉर गॉड. सो देवान सांगलें तांकां सांग, हांव याकवे तुज्या बरोबर आसा आनी हांव तुमकां सुटका दितलो. वच, फाटीं फुडें पळोवं नाका. इव्हेंजलान गॉस्पल रिडींग जेजू म्हणटा, जेजून पळयलें लोकांक कशे त्रासान आनी हुस्क्याक कोंतिनी घातलेले तांच्या फुडाऱ्यांनी आनी तांकां चुरचुरे दिसले. सो जेजू म्हणटा तांकां, म्हजेशी येयात, जाणा तुम दीस सदां तुमकां तुमच्या जिविताचेर भार वचोन पडला. जावं अन्याय, दुसरो अन्याय करता तुमकां कामाच्या जाग्यांनी, तुमच्याच घराच्या जाग्यांनी, आवय बापूय, बायल भुरगीं शांती दिना, जिवाक शांती ना, फुडार अर्थ ना. तेन्ना भियो नाकात, हांव आसा तुमच्या बरोबर, मरो पर्यंत हांव तुमच्या बरोबर आसतलो. पूण म्हज्या जिविता प्रमाणे, म्हज्या गुणा प्रमाणे तुमी जिवीत जियात. तुमकां जाय तें तुमी केलें आनी परतून परतून दूख त्रास सोंसून तुमचे कडेन तें जिवीत जिवंक जायना. तर म्हजें झू तुमच्या खांद्यार घेयात
जेजू जू कितें वापरता तो वयाचो पुतो आसलो कार्पेंटर्सान आनी ताचें काम तें झू करपाचें योक आनी तें झू अशे तरेन करूंक जाय ताचें बॅलन्स बरोबर आसूंक जाय नाजाल्यार ते बैलांक गायच्या खांद्यार तांकां वजनाचें जातलें आनी काम करूंक जावचें ना देखून जेजून तें झू प्रतीक वापरलें आनी म्हटलें म्हजेशें याद हांव तुमचे सगळे दूख त्रास आहा ते हळू करतलो कमी करतलो सो ह्या भावार्थान मोकळ्या भावा भयणीनो आमी सान वांटो घेवया.